न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयल्या न्यूज रूम बुलेटीन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी विनायका कडेन या ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। विनायक, आयच्या दिसाची सगळ्यात पयली गजाल जी घडली ती म्हटल्यार घोडगेवाडी हांगासून कांय पॅसेंजर आसले ते पर्वरी डेपोन येयले। तर घोडगेवाडी हे गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डरी पडटा। तिळारी कॅनल जेन्ना सुरू आसले तेन्ना थंयसरल्या प्रवाशांक हांगासर येवपाक अडखळ जाताली। तेन्ना तिळारी कॅनल कंप्लीट जाली तेन्ना कदंबान एक सेवा सुरू केल्ली। ती घोडगेवाडी हांगासरल्या पॅसेंजरांक जे गोंयांत कामाक येता तांकां ती घेवन कामाक येताली। ह्या बसीचो टायमींग आसलो 6:40 मिनटां। पूण फाटल्या 15 दीस जाले ह्या बसीचो टायमींग अचकीत चेंज केल्ल्या कारणान थंयसून जे डेली प्रवासी येता तांकां गैरसोय जाताली। ते कामार लेट पावताले आनी तांकां हाफ डे पडटालो। आतां हाफ डे पडटा म्हूण त्या प्रवाशांनी जेन्ना प्रायवेट बसीन येवपाचें गेलें तेन्ना तांकां 3 प्रायवेट बसी चेंज करून येवपाची तांकां पडटाले आनी हेतून सगळो तांचो पयसो आनी टायम वेस्ट वयतालो। म्हणून त्या पॅसेंजरांनी आयज पर्वरी डेपोन येवन धडक दिली। जवळपास 10-15 पॅसेंजर आयज आसले आनी त्यांनी वचून पयलीं पर्वरी डेपोन कागाळ केली। थंयसर त्यांनी कंप्लेंट दिली आनी थंयसर तांकां सांगलें गेलें की तुमी हेड ऑफिस पणजी आसा थंय वचून ATS बर्वे हांकां मेळा। तर त्याच्या उपरांत ते थंयसून ATS बर्वे हांगासर गेले आनी बर्वे हांकां वचून मेळ्ळे आनी तांकां तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की ही बस जी आसा ती फाल्यांच्यान परत आसलेल्या टायमार सुरू जातली। खरें म्हटल्यार हे 15 दीस तांकां जो त्रास जालो ह्या त्रास जाल्या उपरांत कांयच पयलीं इन्फॉर्मेशन दिनासतना बसीचो टायमींग चेंज कित्याक केलो हो प्रश्न अजून अनुत्तरी उरला। पूण एक बरी गजाल जाली ती म्हटल्यार जेन्ना गोमंतक टीव्हीन ही गजाल फुड्यान हाडली, जेन्ना ते लोक गोमंतक टीव्ही कडेन अप्रोच जाले आनी गोमंतक टीव्हीन ही गजाल फुड्यान हाडली तेन्ना त्यांच्या बसीचो टायमींग जो आसा तो परतून एकदा त्याच टायमार म्हणजे घोडगेवाडीच्यान 6:40 मिनटान ही बस जशी आसली त्या टायमार ती परत सुरू जातली आनी ही बातमी तुमकां सकाळच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। थँक्यू विनायक। विनायकान जी बातमी सांगला ती मुजरत तुम्ही 7 PM ला बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी दिप्ती कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। दिप्ती, जुवे नानोडेचो आदले पायपुलेची सामकी चवथिकाय जाल्ली आनी ह्या विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्लो कारण तो पायपूल जो आसा ताका साबार वर्सां पयलींचो तो आशिल्लो। मात हाची दखल घेवन दुसऱ्याच दिसा म्हणजे आयच्या दिसाक सोमाराक थळावो आमदार तशेंच मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी थंय वचून त्या सुवातेची त्या पायपुलाची फुटब्रिजाची पळोवणी केली। भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी त्याच्या वांगडा थंय गेल्ले आनी ताणें आश्वासन दिल्लें आसा की मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवन हो जो पायपूल आसा फुटब्रिज आसा ताच्यो बेगीनच्या बेगीन दुरुस्ती जातली। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार मडगांव शारांत सद्या ट्रॅफिक म्हणजे येरादारीची कोयणी भरपूर वाडिल्ली आसा। तशेंच ट्रॅफिकूय वाडिल्ल्या कारणान लोकांक पार्किंगेची समस्या उप्रासिल्ली आसा। तर हाचेर आतां जी नगरपालिका आसा तांणी हायड्रॉनिक पार्किंग प्रकल्प हाडपाचो तांणी येवजिल्लो आसा आनी हाचेर आमी गोमंतक टीव्हीन लोकांच्यो कांय प्रतिक्रिया घेतिल्ल्यो। हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तोय तुमकां गोमंतक टुडे 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। थँक्यू दिप्ती। तशीच जी दुसरी जी बातमी आसा ती स्मार्ट सिटीचे काम जे फाटल्या 2-2.5 वर्सां सावन सुरू आसा। आतां हे जे काम आतां ते पुराय जायना, त्यांची डेडलायन आहा ती वाडत आसा। मेन जे ह्या कामा अंतर्गत जे बारीक बारीक जे प्रकल्प आयिल्ले तेजी सामकी आतां अवतिकाय जाल्ली आसा। तेजेर कोणाचेच लक्ष ना। जो खाशेलो रिपोर्ट आहा तुमी 7 PM ला बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या, गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक
शिक्षण मंडळा खाला जावपी 12वीची परीक्षा आयच्यान सुरू जाल्या देखून आयज विद्यार्थ्यांचो पयलो पेपर आशिल्लो गोंयांतल्यान सुमार 17,718 विद्यार्थी ह्या परीक्षेक बसतले. ही परीक्षा 1 मार्च मेरेन गोंयच्या वेगवेगळ्या केंद्रांनी सुरू आसतली अशी माहिती मेळ्ळी आसा. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार चिंबल वाठारांत सुमार 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल आसात अशी कागाळ येयल्ल्याची माहिती उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ली. ह्या बेकायदेशीर बोरवेलांची पळोवणी करतले तशेंच ज्या लोकांनी बेकायदेशीर बोरवेल मारल्या तांचेर कारवाय करतले तशेंच 5 ते 10 लाखां मेरेन दंड घालतले अशी माहिती मंत्री शिरोडकरान दिल्ली आसा. देखून ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सातवाराचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटा. थँक्यू ऐश्वर्या. तर दुसरी जी बातमी म्हणजे काल तालिगांवान एक अपघात घडलो भिरांकूळ. इथं 2 कारमध्ये हो अपघात जाल्लो आसा. ह्या अपघातान एकलो जो आसा तो सामको सिरियस आसा. सध्या तेजे आतां उपचार सुरू आसा. पण म्हायती अशी मेळ्ळा की जो दुसरो जो कार चलयतालो तो सोरो पिवन गाडी चलयता आनी तो रॉंग सायडीच्यान गाडी चलयतालो. ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी गौरेशा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. गौरेश, फाटल्या विकाक जे असेंब्ली सेशन जालें तितून जे ओपोजिशन पार्टी लिडर्स आसात ते सदांच म्हणटाले एक दिसाचें असेंब्ली सेशन आमकां पावचें ना म्हणून खुबशे अशे गोंयचे जे प्रश्न आसात ते असेंब्ली सेशनाक उरतले म्हणजे डिस्कस जावचे ना. आनी तितूंतलो एक प्रश्न जो असो आसा जो ते असेंब्ली सेशनाक डिस्कस जावना पूण जेन्ना त्या प्रश्नाची जाप पर्यटन मंत्र्यान दिल्ली आसा. हो प्रश्न घातलेलो विजय सरदेसाय आनी आमदार कार्लोस फेरेरा हेणी हो प्रश्न घातलेलो की टुरिजम डिपार्टमेंटान जो टुरिजम मंत्री आसा त्या मंत्र्यान जो खर्च करता म्हणजे भायले विदेशान जे पर्यटन गोंयान येवपाक लागून जो खर्च करता तो कितलो खर्च केल्लो हो जो प्रश्न ह्या 2 आमदारांनी घातलेलो. तेन्ना पर्यटन जे डिपार्टमेंट आसा टुरिजम डिपार्टमेंट आसा तेजे मंत्र्यान ताका जाप अशी दिल्या की फाटली 4 वर्सांक सुमार एक 19 कोटी हो खर्च जाल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर जे 2023-24 हे जे वर्स आसा ह्या वर्साक सुमारे 14 कोटी 54 लाखाचो खर्च जाल्लो आसा. जाल्यार ह्या एकूच वर्साक 14 कोटी 54 लाखाचो सुमार खर्च जाल्लो आसा. आनी तितून भितर न्यूयॉर्क टायम्स म्हणून डिजिटल होर्डिंग आसता तितून सुमारे 2 कोटी सुमार खर्च जाल्लो आसा. ही जी बातमी आसा ही बातमी पुराय बातमी हेजेर आमदार विजय सरदेसायाचें कितें म्हणणें आसा त्याच बरोबर कार्लोस फेरेराचें कितें म्हणणें आसा हे सगळें मेळोन ही पुराय बातमी जी आसा तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवंक शकतले. थँक्यू गौरीश. तशेंच आयची दुसरी जी बातमी म्हणजे परीक्षा पे चर्चा जाली रवींद्र भवन हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हाचेर भाश्य केलें आनी ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV आहा ते सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन साहिला सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जवेकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.